नमस्कार. हांव आदित्य पै. तुमकां ಗೊತ್ತಸ್ಲಾವರಿ ಚಂದೂಲ್ ಚಕೋರಿ ಭಾರಿ लागता ತಂತು मस्त कॉमेडी असता. हांव सॅटरडे केन्ने रकून बसता कसाला म्हणणारी चंदूल चकोरी तितकी म्हाका इष्ट. तांणी लायक ऍक्टिंग करता ती. चंदूल चकोरी टीमाक ऑल द बेस्ट. नमस्कार. एका नाव माधवी प्रभू. प्रति शनिवारच्या चंदूला चकोरी आमची घर सिरियल गम्मत जाता. म्हाका सिरियल मला इष्ट. हांव डेली डाउनलोड करून घेता. तांगेले ऍक्टिव्ह गम्मत जाता. हसून हसून पूर जाता. पूरा वीकसाठी म्हाका प्राण. हॅलो हॅलो रामचंद्र वय 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 हा रामचंद्र तू गेलं बाहेर पडल्या. उई ऍक्सिडेंट झाला. उई हात कट गेला. कट अजून कोण पळेल तुका वचू नको गो. दोन्ही दिसा नको सुकुमारी. हांव येता शुक्र सांजेरी येता. मुक्ता मुक्ता काय मग मुक्ता काय मग जीव केलेला नाही देतस काही असतो. अयो रे कसं जल्ली रे मुक्ता का हॉस्पिटलाच्या वचन नव रे ती. यारे चंदू वही वही तू यारे चंदू काय जाय नी रे काय जाय नी. एक सानू गाय जला रे गेट लागून काय जाय नी. बागिल तर करतो ना रे बागिल करतो ना बाई तुझ्या गायला जला के लागला के आता अय्यो लागला होई कसं नाही जाई तिचं ना ती माये पळे म्हणून सकाळी बाहेर सोन चुमकल्या बेगला सांगून चुमकल्या ती काय बाई सरला ती ती तिकडे माये पळून येता म्हणून ती काही नुता बसतवे मला सर येत असता. अहो त्या मागीर मेळट्रे तुका बाय बाय बाय. नाही गोसकू तुका ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲಸ್ ಕಿ ನಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಶಾಣ ಬರ್ಲಾವೆ. ते मुक्ता एक अकल नाव आहे बघ ना. एक फोन करून सांगा म्हणू कसं गेला म्हणू. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪೂರ್ ಜಲ್ಗೋ ಮಕ್ಕೆ ಕರೆಂತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಬರಮಪ್ಪ. पुरा मग सगळ्याची आम्ही कसं ना नाही अनेक विषय निघूच असे हो. कसं ते यो यो हा आणि काही शौचास मग तुम्ही नाही गो ते रामचंद्र कोण फोन केला म्हणून मग केजाव करतो. हा सोडा का यायला म्हणे अवस्थे यो देवा ते रामचंद्र कोण फोन केलेलो तर ट्रेनिंग जायविषयी अर्ध येऊचे कारण कसं नाही. मुक्ता वगैरे पाय धरल्यावर सांगला थांब एक सांगू नका म्हणून या विषयाने पण आमक ते गंग गोतशिलो कोण सांगेल म्हणून मग जाऊ का पण होती ते कोण सांगलं म्हणून येवो रामचंद्र येवो तागेर फोन आणि कॉल लॉक पडो का म्हाका कळतलो नंबर कोणाक म्हणून कळनाशी पैसे ना म्हाका ते चोरान सोदून काडपाची. कोण तू कोण म्हणू मग काय होत ना. आता आईला निमित्त कसं ओकूचे नी तुम्ही पूर्वापासून ते एक सोडायले ते विषय हो. नाही गो सोडा म्हणाली तो ते आरामेर ट्रेनिंग आशिलो. आता मुक्ताकडे ती आणि इतले टेन्शन करून घेतले तुका तितले कळना नाही कोणाक काम म्हणून म्हाका जाऊ काय तू गेले कामा खंडीत सांगता होय तू गेले कामा असल पडलेगांची प्रभूची निघेल मात्यार गावचे पैरी तुझी म्हाका चविले ये देवा. रौनक सकू रौनका बदल सांग तू त्याला की नाव म्हणून सांग नाही त्या बदल सांग ना बदल करनी ते बदल करनी ना त्याला तुझ्या पित्तळ बाहेर झाली ना करनी ते माक बी नाही ते कोण म्हणून कळत का तांका कसं मेंटेन करेन पूजा. आम्ही नाही सोडा नका कोण नाही असते इथे करनी हवे आव लंगील नाही ते मग कसं नाही होत ना. हा मागडी ते अर्ध सोडायला अर्ध्या पुरं दड सुरू झालं येत का यो देवा आता कसं करची की शिरकून पडल्यावर त्या रामचंद्राला मोबाईल आणतो कसं गी काढता का याबा नंबर देवा आता गेल्यावर यो कसं करचत तावे देवा कसं नाही पुणी कोर कमू यो मी गेलं मर्याद पुरा वतत गेलं सॉंग कोण ऐकूचे जाऊ कशी कर्म मका ये देवा कसं करचे कसं नाही पुणी कोर करत कसं करचे ये देवा नाही जला वंचुनात
अयो देवा कसं करची म्हणून कळलं मका. मुक्ता एक कॉल करता केदन येता गी म्हाका एक हांगा टेन्शन येता. कॉल करता. ಹಲೋ सांग ಸುಕುಮಾರಿ. ಕಿತ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಚು ಗೊತ್ತುಕ್ಕ ಕೆದನ್ ಪಳೆಲರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಣಿ ಎತ್ತುಗೋ ಏಕೊಳಗಿತ್ತರಿ ಹೋಗೋ. ಮಳತ್ಯಾಗ ಸುಗುಸ ಹಂಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಗೋ ಗರ ಬಿತ್ತರಿ. कशेसगो ಹಾ ಆವ್ ಆರಾಮಸ್ಗೋ. हाता दुख कशेस वय वय आता दूध पुरा गाबलात चिके मात्रस. हो वैवे जायत होडणी केदन येता गो तुम्ही. आम्ही वे आम्ही एक वार रब्बून मागीर येवची गो. हो एक वार वे किती नाक गो ओके या गो. आम्ही एक वार रबका म्हणून हट करतास गो. मेगेल मम्माल सुन्नो कीर्तीनी आरती मस्त मोगू तंका. तू यान जलरी होडणी गो राब रामचंद्र पेटे हाव काण जीवन पूर दिता याच्यान काणक तू. हा हंक निमगीत गो हंक निमगून सांगत तुका हांव कसं म्हणून. हो वैवे जायत होडणी. ओके बाय. अब्बा एक पेटी फ्रेश झाली त्या कसं नाही म्हणाची आमगेल घर आमगेले घर नाही तुम्ही किती त्या तितलं अर्जंट करून धाव नाही त्यांची हांव कसं सांग चेडू बाय टेन्शन घेवच्या कर. टेन्शन घेऊ नका मला कसं गो मुक्ता तू गोतच ना पूड तुकून तू कसं नाही जाल्यार म्हाका जिवाक तडसूच जायना. तशी म्हणतात ती कोण की बायल मनशीन तुका ऍक्सिडेंट जाला म्हणून सांगली गो. ऍक्सिडेंट म्हणतात मात त्या कसं विचार येता तशी म्हणून हांव ट्रेनिंग सोडून सीधा धांवन येयलो. मॅनेजराक कसन कितली कोप आयला मी गेलो म्हाका तुका गेट लागीन म्हणून विशय येत ना. ऍक्सिडेंट म्हणतात कसं म्हण लेखलें घरा येवन पळयता तू ना आशिल्ली म्हणतात म्हाका हृदयाक एक म्हणे कसं जल्ली तुका म्हण एक तडसून घेवचा जायना गो. तशें हांव चंदूक सक्कूक पुरें मस्त टेन्शन दिलें म्हाका आयकूतच हांव तशें करूनच जाशील मुक्ता. असे ते कसं करचे चंदोर तू कोण घेतलो सुकुमारी मळत्र कसं म्हणून म्हाका कळना. जावची पुरा चांगाक म्हणजे एक माये पळयला म्हण जाल्यार 3 दीस गंमत जाली पळय तांगेलो. तू सांगील वय गो मुक्ता माई एक पळयलं बरी जाल्लें आनी चेडू आलो तू पळय 3 दीस कशी गेली म्हणून कळली न्हू गो मुक्ता. गंमत जाल्या एक नवीन एक जिवाक रेस्ट मेळ्ळेलो री जाली पळय जाल्यार कसं नाही असं गो. हांव चंदूक मस्त टेन्शन दिल्लें. हांव चंदूक पर्सनली मेळ्ळें का सॉरी खंडीत निंबू कजत पळय ह्या विशयार. तो बाप तागेलो आंगड सोड आयलो गो मारायणी. शे व्हडणे आतां कसं म्हणचें आगूदल्ला व्हडलेदक्के म्हणलें तुका तुका हाताचे पळय ऑलमोस्ट क्यूर जायता येयला न्हू गो मुक्ता. पळय ऑलमोस्ट दूख घेवनी जाला न्हू गो मुक्ता. वय वय आता दूख ना म्हाका. जायत आनी चंदूल बद्दल कांय टेन्शन नाका. हांव चंदूला पर्सनली उरलो न्हू ताका सॉरी निमगिता. तो पाप आंगड सोड येयला तशें न्ही म्हण गो मुक्ता. तुका जीव दिता दोस्त तसोच गो. ते एक वय ते तो फूड तुकून तशीची जीव दितल दोस्त. तुम्ही नातील वेळा मस्त हेल्प केले ताणी सुकुमारीनी खाण जेवण पूर थंयची हांगा हाण दिला पाप. त्या विशयार उरलोच ना बा. तर जाल्यार एक काम कर गो मुक्ता आजी संजय चंदूक आनी सुकुमारी मायेक हांगा तांणी पिवच्या कापय. तेदनाचे हांव तांगेले उलयता आनी पयर जाल्यार विशय आस पडा ताका एक सॉरी निमून सोडता तांगेले. कशें म्हणटा जाय तिथे आपया. आनी तुगेले बेस्ट डिशी खंयची सांग पळया म्हाका इश्ट आशिल्लें. खंयची डिश ते फ्राईड राईस वे नाही बटाटा बडो नाही गो मुक्ता आलोचन कर गो म्हाका इश्ट आशिल्लें. पाव भाजी वी पाव भाजी त्या तू सुपर करत गो. आजी सांजे तेज करता न्ही कसं म्हणत गे. जायत हांव वचून न्हू सामान वाडक की मुक्ता. ना तुम्ही रेस्ट घेयाची हांव वचून हाडटा. जायत गो वेळ पुरो जाला हांव रेस्ट करता. जायत हा जायत हांव वचून येत तिथे टेक केअर.
जाय तुका ನಾಕೊಂಡ ನಾಕು ನಾ ಕೆಳಗಿತು ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು ಇಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕದ ನಂಟು ಎಲ್ಲ बरे कितली सर ना ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಾಕ ಏನ सबको सांगल्या री बंगार दडाचे पिशे तिका हे बंगार करून करून म्हाका गांव सोडून धांवडा इतकी म्हण चंदू चंदू हा मुक्ता या बैस कस केले हाता तुकी आता तू पुरा लागली रे यप्पा बचाव यप्पा रामा तू गेले का बामणा लावतार की गो घंटी मोस निघल्यावरी करतालो मा पडन पडच्या गेलो हे देवा तू गेले का बामणा लावतार की गो अशी वे का पोट दुखून सक्कून म्हणची पट्टी नाही गो गावात ताक्याक बायला म्हणून हशी करत आशिलो आकाशा माथ्यार पडला की म्हणून लेकू का गो एकडा बसता एकडा उठयता एकडा रडता म्हाका तागेले कष्ट पडोवचे जायनी मागीर पड्डेड का वत्ता म्हणालो थंय धांवन आई दिसता न्हय वही रे चंदू म्हाका तांकां पळोवन शॉक कशी आनी हांगा प्रतिश्ठा जाल्ली ती म्हूण देवा तांणी तशीची तांकां इतलें म्हणल्यार पुरो अशी वे का पोट दुखून हांव सांगलो न्हू रे तांणी एक व्हडली टेन्शन मास्टर म्हणून फोन केलो तांकां अयो ह्या विशय तुका म्हाका सप्पो सोडला आनी कोणाक वचना आशिल्लो मुगो वय तेच म्हाका कळना सक्को निमगेल्यार ती नाही म्हणतस नाही गो सगळं मत गो लायक गो म्हण मेळ्ळा तुका म्हातारी होऊन तानू गो एक फिल्मा काडी येत कसं सांगते अयो कसं सांगता रे चंदू तू तांणी तशीची कळ्ळें तांकां हांव म्हळ्यार तितलें मोग आनी टेन्शन दोन्ही आसत त्या विशयी तुका आनी एक दीस सांगता फ्री आसतना तसं नाही गो तुमकां पळयतना म्हाका खुशी जाता गो चंदू कसं गो दुसऱ्या हांनी म्हाका सांगला तुमकां दोग जाणांक सांजे तांनी पिवचे आपोवका म्हणून हांव पळयत व्हेजिटेबल हाडू मार्केटा वता सकू मारी घेवन तूं यो कळ्ळें हांव येता सक्कूल म्हाका गोतना ती तिगेल कोण की पुष्प मायेल सुन्नेल गुरपिणी कपाट म्हणून चमकले आणि हल्लान दोल्लान बंगार आणि एक्झिबिशन कोण कितले वेळा येत म्हणून म्हाका गोतना ती आईला येतली हांव येता सोडी आईला आपण हाडी जायत गो तशें तरी हांव भायर सरता व्हेजिटेबल हाडू सर येत रे चंदू बाय बाय हॅलो सक्कू हा संजय तुगेल बांड कितले वेळा वापस येत म्हूण लेखला की कित्या म्हळ्यार मुक्तान तान्ने पिवचे आपयला तांणे आयलींक घर कडेन रामचंद्रानी ती दोगय आसा खंय रामचंद्रान म्हणला खंय आमकां तांणी आजी आपोवपाची इची म्हूण वय तांणे पिवचे आपयला वग्गी कळवे आनी हल्लान दोल्लान हगूर येवचे न्ही हेज्यार हेज्जे दवरून वग्गी येवचे जायत दवरता सक्कूल भांडयले दिसता सक्कू कसं येते कसं देखील गुरपिणी कपाड पोलीस जेवण करून येईल की ना अय्यो बा जेवणानी करून येईल आम्ही जेवण सोडतोय आत्ते तिथे रामचंद्राला ಸ್ವಲ್ಪ उरलो देता कसं गो रामचंद्र लग्नाचे या 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 हम बैस पळे आत येते उरलो देते ते ಸ್ವಲ್ಪ बैस कुछ के कसं बोललो गो रामचंद्र लगी कसं नाही ना अशीची उरलो देता म्हणून त्यांनी दही चुमकलेली नव्हे आईल्या नव्हे हत्याला केलं मुक्ता नव्हे रामचंद्रला कसं बोललो गो कसं सांगचे मी गेलो वस्त म्हाका गोतू तुमका कसं गोतू रामचंद्राला कसं उरलोचे आस म्हणून बड्डे दिवलो पेट खाला म्हण की जाला म्हाका 2-3 दीस तकू न्हीद ना कसं सांगचे ते म्हणता गट्टी सांग काय नाही ते मुक्ता निमगिला इत्ते रामचंद्र निमगिला इत्ते एक नव्हे अत्तेता
ಅತ್ತ ಮಕ್ಕ ವಿಷಯ ಖಾತ್ರಿ ಜಲ್ಲ ಇಣೇ ಮಾಣಗಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರಕ್ಕ ಹೊಳಗೆಲೆ ಪಿತ್ತಳಿ ಬಾಯ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ रामचंद्र रामचंद्र यप्पा छोडू काही जाय ना पॉट जड जल्लाचे पण जाऊन रामचंद्र रामचंद्र ಹಾ ಸುಕುಮಾರಿ ಯೋಗ 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 ಬಿತ್ತರಿ ಸುಕುಮಾರಿ ಹನ್ನಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ರಸची हा वय वय गॅलरी असवे रामचंद्र कशाच करू मग काय तू गेला हातू समजेल ना वय कसं काप करतो असेल वय जय जय ताव रामचंद्रला उल्लो नेता हिक्क कसं जल्ला बा धावणी बळशी कसं करती हंगेला कसं ना बा उल्लोचे असं मग कसं करूस आता चंदन यायला रोगी रेडी जाऊ का मग ಸಂತೋಷ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸಂಗೀತ ಓಹೋ ಓಹೋ रामचंद्र रामचंद्र सुकुमारी बाई कसं झालं काय ना कशीची अयो तुम्ही इतली टेन्शनवर दिसता सजी कसं झालं चंदू हुशारच ना तांक कसं जल्ला तांक काय नाही हुशारसाची वाघवर नी काय मगर कसं ना तुम्ही या मोठ्या टेन्शनवर सची कसं चालले सुकुमाई रामचंद्र रामचंद्र हांव एक व्हड चूक केला रामचंद्र कसं कसं म्हणला रे पयरी तुमका बायले हुशार ना म्हणून तुमगेले कॉल येईल पण तुमका ते हांवें केल्लेले चुकी जाल्ली रामचंद्र ऍक्सिडेंट झाला म्हणून तुम्ही मला फोन केलेला कसं म्हणतो नाही तुमच्या जोशी नाशिन मुद्दा वय रामचंद्र हांवें केल्लेलो कॉल कसं म्हणला रे ती दुखीन पयरी तळमळीत तशिली म्हाका पळोवचें जायनी हांनी सांगू नका म्हणाले तर रे म्हाका तिणे तळमळ करतना म्हगेल जिवाक संगीत तशिले ताचे खातीर हांवें कॉल केल्ले रामचंद्र सांगू नक रे म्हगेल बामना लागीं तूं सांगल्यार हांव मरत रे प्लीज रामचंद्र सांगू नका भंय जाता म्हाका प्लीज सॉरी रामचंद्र सॉरी अयो ते विषय सांगित तुम्ही म्या हांक मी निकळला रे म्हाका घरांत कोणू उचलायतलींची सांगू नक रामचंद्र हांव हांगा सांगिले कसला म्हणल्यार बैले कांय न जतना बामणान लागीं आसका नवे तांकां एक चिकी धैर्य जत नवे सॉरी रामचंद्र सॉरी अयो रोणकाचं कुमाई रोणकाची मग बाई मनशान रोडची पडलेला दोड्याक उद्दा येता म्हाका उद्दा येता दोड्याक प्लीज खंयचे बाई मनशान दोड्या उद्दा काडून जायचं कुमाई तुम्ही सांगिल वरीची हांव ह्या विषय चंदूला सांगना हांव भास दित तुमकां तुम्ही मी गेले मी तुमगे मध्ये काय लढाई जाऊच नाका ये कुमाई ये इतर बच्चा कापी पिऊया टेन्शन घेऊ नकाची अप्पा तेक मना संतोष जाले चमकल नवे रामचंद्र चमकल मुक्ता जेली गो तू गेले कापीचे नी रेडी कर न्हू वय वय यो सुकुमारी हांव येत गो तुका हेल्प करूंक ना पूर जल्ला ये तुम्ही पूर रेडी झाले इथे पूरा रेडी जल्ला चंद इल्वे चंद इल्वे आता येतात त्यांनी 5 मिनिटांनी रेडी झाल्याची हा जय मुक्ता रामचंद्र ये भितर ये रे चंदू यार चंदू बैस रे चंदू कशेस के रामचंद्र बीपी पुरा उणी जाली की ना रे कोत्तेच आहे चंदू तू मग किडायत म्हणून अयो पैची बिगेला उतार की पुराय समजेल रे आता देवा येणं कसं म्हणचित आहे ना सॉरी रे चंदू बिगेल निमित्त तुक्का सुकुमारी माईक कितली टेन्शन जाल्ल्या या मुक्ता निमित्ताची पुरे झालेल्या वय वय आज पूर मेगेन मग तपता तुम्ही नांची पूरा नांचून जाल तांकां कळ्ळें तुमगेलें नाचत कशी म्हणून चिकिन तर पैस गो तू ऐकून येशील किडाच्या
सगळे असा आता न्ही आम्ही सुरू करूया मुक्तानपणे स्पेशल पावभाजी केला सुपर करतो सुकुमारी माये पावभाजी सुपर म्हणा सुपर म्हाका पाव भाजी म्हणून भारी हांकां केन्नाय म्हणचे भायर वरे इथे पाव भाजी खावचें म्हणून काय म्हण न्ही आजी मुक्तान केला न्हय सगळं खाता ही गेल सूर जालं न्ही लाळ गळाचं दोळ्यान पळय म्हटल्यावर करची मुक्ता सुरवेना मैं चंदू पुराय डिश हाडी कळना पाव मागीर मुद्दो आणि कस कसा पुरा तोंड रेडी केला म्हळ्यार पुराय वाटता का फुडली वडूड कसोच ना चंदू दिवडू या वडान एक दिवड येतले न्हू रे चंदू तू वय काय किडो चवणी ना न्हू रे रामचंद्र दिवडा विशय आणखी विसरली पळय जाल्यार तुगे नांच्या हेद्र मिगेल दिवड काय ना सोडी तागेल नांचू तुमगेल दिवडो थंय असो आतां सुरवे पाव भाजी खावया मुक्ता पाव भाजी गो दे तुमकां एक प्लेट दिगो दिगो मुक्ता 2 दी गो पाव अयो जाय तितली खायचे बा अपूर्वा ये पणसा मुद्दो केला रे चंदू तू प्रीती न मय वय गो वाडी वाडी आनी कितें ते मुद्दो वाडी बा तू घे सुकुमारी वाडू जाय जाय तर हांव फाटभयर करता तुका कोर्ण वाडू संकट आनी घे घे तुम्ही मग कापून व्हरता गो थंय ना न्हय कया समज कया येते नाही जे नावा पास रात्री धक्कर कर जाता कया कया आणि सिद्धू तर